पळोवया खबरो विस्तारान। विधानसभा 3 ते 7 फेब्रुवारी मेरेन जावपाची आसा। ताच्या तयारे खातीर बुधवारा आमदारांची मुखेलमंत्र्याबरोबर बंगल्यार बसका जाली। तशेंच ह्या वेळार दिल्लीक जाल्ल्या मुखेलमंत्री परिशदेंतली म्हायती मुखेलमंत्री सावंतान मंत्री आमदारांक दिली। अर्थसंकल्पाच्या तयारेचेरूय ह्या बसकेत उलोवप जालें। झेडपी वेंचणुका संदर्भातय उलोवप जालें म्हण मुखेलमंत्र्यान सांगलां। आरडी एक्सक्यूआ खातीर आल्तीनच्यान संजय मनोली। आयची मिटींग एक म्हणजे विधानसभेची असेंब्लीची तयारी करपा खातीर असेंब्लीची 3 तारखेपासून 7 तारखेपर्यंत आसा त्या हेजेर तयारी करप आनी बाकीचो सगळो विशय कसो आसतलो हाजेर डिस्कशन। दुसरे मुख्यमंत्री परिशद जे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे जितके मुख्यमंत्री आहेत त्यांची मुख्यमंत्री परिशद दिल्लीन जाली। मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री सगळ्या राज्याचे आशिल्ले। पंतप्रधानाच्या बरोबर वेरियस इश्यूज इन लायन विथ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट डिफरंट प्रोग्राम्स ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट हाव टू इम्प्लिमेंट इन द स्टेट। खंय तरी आमी एकदा एखादो दुसरो प्रोग्राम आमचो फाटी पडटा ते कार्यक्रम कशा पद्धतीने इम्प्लिमेंट करप सो ते सगळे मुख्यमंत्री परिशदेचे सगळे पॉइंट्स हे हांवें म्हज्या आमदार आनी मंत्र्यांच्या बरोबर डिस्कशन्स केले। तिसरें बजेट प्रिपेरेशन जो आसा पळय न्ही हो विशय ऑलरेडी हांवें सुरू केला। सो दॅट बजेट प्रिपेरेशन म्हटल्यार उपरांत सगळे कॉर्पोरेशनचे हेड आसतले मिनिस्टर्स आसतले हांकां वेगळो टायम दिवन तांकां परत केन्ना तरी हांव अर्दे वर एक वर सगळ्यां वांगडा बसतलो आनी बजेट प्रिपेरेशनाक सुरवात करतलो। चवथी गजाल जिल्हा पंचायत इलेक्शन्स आसात सो दॅट जिल्हा पंचायत इलेक्शनाची तयारी हो एखादो विशय जो आसा हो तितूंतल्यान आशिल्लो। सो दॅट इन लॉंग रन हे फावटीचो बजेट एक व्यवस्थीत रित्या बजेट प्रिपेरेशन्स करपाक घेतलो त्या सगळ्यां कडेन डिस्कस करून बजेट प्रिपेरेशन आनी असेंब्ली ह्या 2 गोष्टीचेर फोकस आशिल्लो। फायनान्स मिनिस्टराचे बरोबर मिटींग बरी जाली।